नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे पळय अळमी आसा ही अळमी न्ही गांवठी अळमी आनी ही तुमकां तामशी दिसता पळया ती न खूब मातयेन आसली भरपूर म्हणजे तिका सबंद मातीत कशी आसली। आतां म्हाका एक वर लागले भाई क्लीन करपाक तांकां आनी ही न्हय क्लीन कशी करप ती तुमकां सांगता। आता खूब तांबडीच आसा जरा म्हणजे खूब मातयेचीच आसा जर चारदां पयलीं बेश्टी धुवपाची आनी मागीर कितें करपाचें कपडो नाजाल्यार लेस बीन घेवन न्ही अशी फुसपाची ती हे पळय फुसली की ना मागीर परत तांकां दोनदां उदकान घालपाची आनी उदक भायर उडोवपाचें आनी मागीर बरें इतलें मीठ घेवपाचें आनी घालपाचें आनी लावपाचें आनी मागीर तें मीठ लायल्या उपरांत परत धुवपाची आनी ती धुल्या उपरांत ही पळय अशी जाता निवळ पळय उदक आतां क्लीन उरलें पळयलें पळय उदक अशें ही आतां आनी क्लीन जावची ना ही अशीच धवीच दिसता तशी दिसची ना हे पळय हें वचना तेजें अशें नाकटांनी बीन काडचें पडटा आनी टायम आनी खूब वयतलो न्ही हें पळय थंय जाली क्लीन ती। आतां ही न्हय हांव बारीक करता जी शिनता ती हे पळय टोक अशें बुडशे कशें बीन आसता पळय तें काडून उडोवपाचें इतलेंच आनी बाकीचें सगळें घालपाचें आनी असो कोणी खाल्लेले बीन आसता पळय मदीं एक एकदां अशें खाल्लेले बीन अशें आसता पळय तो कुडको काडून उडोवपाक जाय मात आनी आतां ह्या तुमकां शिनोवन हांव मशरूम आतां मसाला मशरूम म्हणजे अळमी आमी म्हणटा हेका अळमी केली अशी घरान अशें म्हणटा आनी अळमीचो मसालो आतां तुमकां कसो करता तें तुमकां दाखयता तेका लागून पयलीं कट करता। आतां ही अळमी हांवें ही पळय कट करून पिसीस ल्हान करून दवरल्या म्हणजे कुडके करून दवरले कातरून आनी हातूंतली सकयली बीन आसता पळय ती कट करून हे पळय हें आतां इतलें म्हाका मेळ्ळें पळय अशें हें वापरप ना हे पळय हेका कोणी घास बीन कसो मारलेलो आसता खाल्लेले ते घालप ना भितर ते भायर उडोवप हे पळय आनी हें वापरप आतां आनी हेजी आतां आमी करुया रेसिपी तेका लागून साहित्य कितें जाय तें सांगता। आतां हें मशरूम करपा खातीर न्ही हें पळया ही एका नाल्लाची सोय आसा एकूच ग्रीन चिली घेतल्या कित्याक जाणा हे तिखट खूब म्हणून एकूच आनी ती घेतल्यारूय जाता न घेतल्यारूय जाता। हे 2 कांदे आडवे शिरले पळया बारीक हे उबे शिरल्या 3 कांदे बारीक हे आनी हे आले आसा आनी हे लसूण। आतां ही सोय आसा हो कांदो आनी हे आले लसूण आसा पळय ते हांव भाजताले आनी तेजें वांटण करतलें आनी हो आसा तो बेश्टो तळशितले आनी हे मिरची आनी हे आसा मीठ हो आसा गरम मसालो हळद इल्लेशें तांबडे तिखट घेतला कित्याक जाणा त्या मिरचीच्या पावडराक न्ही म्हाज्या तांबडोच कलर बरो येयना म्हणून आनी हो ह्या गरम मसालो हो 1 चमचो घेतला आनी हो आनी इल्लो घेतला पळय म्हणजे पाव चमचो सुमार तो हांवें दवरला थंयच हे पळय तो कित्याक तो तुमकां मागीर दाखयता पळया हो मागीर घालतले आनी हो पयलीं घालतले म्हणून हे पळय आनी ही ओली कोथंबीर आनी हो आसा टमॅटो आनी आतां आमी तेल लागता आतां आमी करपाक सुरवात करुया। आतां हांवें तोप दवरला गॅसीर आनी तेल तापला आतां तातूंत न्ही कांदो घालुया आनी मिरची घालुया इल्लीशी ओली कोथंबीर घालुया। आतां हो कांदो जायत आयलो न्ही आतां भितर टमॅटो घालुया
आता हे टोमॅटो जाल्लो आसा. आता भितर कितें करूया, हे पळय लाल तिखट आसा पळय तें घालुया. आनी म्हाज्या गरम मसाल्यांनी मिरच्यो बऱ्यो आसा म्हणून हांवें कमीच घातला तो. आनी हो गरम मसालो घालुया. हे पळय बरोबर जालें. आता भितर आमी मशरूम घालुया म्हणजे अळमी. आनी आता भितर न्ही इल्लें मीठ घालुया. आनी हे धवळ्ळा हांवें, हे पळया आतां मातशें आनीक धवळटा. आनी हातूंत चड उदक बीन घालपाक जायना कित्याक अळमी आपलें उदक खूब सोडटा म्हणून, आंगाचें उदक. आतां तुमकां दाखयता. हे पळया इतलेंच अशें घोडभर सुमार तितलेंच उदक घातलां. हे पळय आता हे सायडीक हांवें तवो दवरला गॅसीर आनी तेल घातला. आता हेचेर भाजपाचें वांटण करूंक जाय न्ही, तें भाजपाचें साहित्य घालुया. लसूण घालुया म्हणजे आनीक तुमकां लसणुची पेस्ट बीन करपाची गरज ना. एके सायडीक कांदो घालुया. हांवें न्ही तुमकां एक मेन इन्ग्रेडियंट भितरलो सांगलो ना, तो सांगता. हे पळय सोलां, अळमी आनी सोलां घातली की ना टेस्ट बरी येता. धवे खुबे बीन आसता पळय तांकां कशें सोल घातलें काय टेस्ट येता पळय, तशी अळमी इतली रुचीक जाता. ही सोलां मात 2 घाला, ही मागीर घालपाची. आता हो म्हजो कांदो जाला. तातूंत हे पळय आलें घालुया आनी सोय घालुया. आता ही सोय न्ही भाजून जाली पळया. आनी ही आतां हांव मिक्सरार वाट्टलें म्हणजे ग्रायंड करतलें. आता हो गरम आसा न्ही सोय आनी तवो हे पळय गरम आसा. नीक तो सकयल उतरून दवरला. तेन्ना कितें करपाचें, गरम मसालो आनी हळद आसा पळय ती वयरूच घालपाची, पोना घालप ना. वयर घालप आनी बेश्टी मातशी सोय अशी वयर घालप. आनी हें धांपून दवरप. आनी निवली की मागीर मिक्सरार वांटप. हे पळय आतां हेका 15 मिनटां बरी शिजयली बारीक गॅसीर. हे पळय बरी दिसता. आनी वास जो गांवठी न्ही ती वास भरपूर घरान सारको पसरला पळय. कोणाकूय कळटलें हेंगेर अळमीच केल्या म्हणून. आनी हें आसा पळय वांटण तें घालुया. आनी तुमकां आतां दाटूच जाय जर हें वांटण हांवें चड घातलां पळय तें कमी घालप. हें आतां आमकां जेवपाक जाय न्ही. हितून शीतूय जेवल्यार जाता, चपाती खाल्ल्यार जाता. आतां इल्लें मिक्सरान उदक घालता आनी घालता भितर. हे पळय आतां हेका खतखतो आयलो न्ही तेन्ना हे पळय सोलां घालपाची. आनी मिक्सरार इल्लेशें उदक घालून घातलेलें हांवें आनी मीठ घालपाचें चवी प्रमाणे. पयलीं आमी घातला. आनी वांटण आसता तें खूब बारीक करूंक जायना, मिडियम करूंक जाय पळय अशें. म्हणजे मातशें जाडसर दवरूंक जाय, म्हणजे जाडूय दवरूंक जायना आनी बारीकूय वांटूंक जायना. मागीर तें बरें टेस्टीक लागता. म्हाका जर आतां जेव कशें जाला, तुमकांय तशेंच जातलें. मुद्दाम अशी करून पळया. आनी चड टायम लागना. पयलीं उकाळली मागीर खतखतो पळय आयलो की जाली, रेडी टू सर्व. आतां भितर ओली कोथंबीर घालुया. आनी ही ताणी आतां निवली की ना मातशी दाट जातली.
जाल्यार गॅस बंद करता आनी रेडी टू सर्व करता. हे पळया आतां तुमकां रेडी टू सर्व केल्या मशरूम मसाला. हे पळया आमी हेका अळमीच म्हणटा, अळमी केल्या. आनी थोडो लोक हेका अळम्याची सागोती केल्या म्हणटा. अशें न्ही मशरूम अळमी तुमच्या घरा तुमी मुद्दाम करा. आनी ही न इतली टेस्टीक बरी जाल्या जाणा, सारकी रुचकर. हांव सांगता अशें म्हणून न्ही आं, तुमी खरेंच अशी करून मुद्दाम पळया, खाया. म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीन करा, कॉमेंट्स बरें करा. आनी आतां तुमी तुमचो मोलाचो टायम काडून म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, ताका लागून तुमकां आतां पळयता आनी मागीर पळयता तांकां मना पासून सांगता खरेंच आं, देव बरें करूं.